केरी पेडण्या पठाराचेर बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी राजू गवंडीक पर्यटक पुलिसांनी धरलो. ताचे कडले साहित्य जप्त केले. फाटल्या म्हयन्यांत ह्याच पठाराचेर पॅराग्लायडिंग अपघातात पर्यटक चलयेक मरण आयिल्लें. त्या उपरांत सरकारान दर्यादेग पुलिसांक खर मोहीम हातांत घेवन बेकायदो पॅराग्लायडिंग करपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. केरये आजोबा देवळाच्या फाटल्यान जो पठार आसा प्लॅटो, त्या प्लॅटोचेर राजू गवंडी तळवाडा केरी हो नागरीक काल पॅराग्लायडिंग करताना टुरिस्ट पोलिसांनी तांचे सगळे सामान जप्त केला आणि ताचेर गुन्यांव नोंद केला. सध्या पॅराग्लायडिंग इलिगली करपाक सरकारान कोणाकूच परवानगी दिली ना. फाटल्या म्हयन्यान केरये डोंगर पठाराचेर व्हडा प्रमाणात इलिगल पॅराग्लायडिंग करपाचो वेवसाय सुरू आशिल्लो आणि तातूंत एक पुण्याची तरणाटी चली आतांच ताका मरण आयले आणि मागीर ही घटना घडल्या उपरांत सरकार जागो जालो. टुरिस्ट पुलीस, कोस्टल पुलीस आणि हेर विविध खात्याची डिपार्टमेंटां सरकारी डिपार्टमेंटां जाग जाली आणि आमी ह्या पॅराग्लायडिंग वेवसायाक परवानगी दिवना अशी तांणी जाहीर केल्ले. पूण काही वाठारांत अधून मधून केन्ना तरी अशें इलिगली पॅराग्लायडिंग सुरू आसता.